कोणतरी कार्यकर्तो न्ही तो सादो कार्यकर्तो न्ही कोणतरी कार्यकर्तो न्ही तो कितें डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपीचो तो सारको दिश्टी पडटा तेंचे बरोबर थंय ताचे फोटो आहा तांचे प्रदेशाध्यक्षा बरोबर नरेंद्र सावयकारा बरोबर तो तांचो एक लिडर. सो एक मनशाक जो मारला एक एसटी एक्टिविस्टाक मारला ते पचलें हें समजून आतां बीजेपीचे लिडरूच न्ही एक्स लिडर पसून आतां लोकांक धमक्यो दिवंक लागले ओपनली. हाजेर आनी प्रूफ खंयचें उरलां की ही जी पार्टी आहा ती ही बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. ही भारतीयता ही न्हीच हें भारतीय संस्कृती न्हीच की फोन मारून जे मनीस गोंय राखपा खातीर झगडटात तांकां धमक्यो दिवप तुमकां आपूण हें करतले तें करतले म्हूण सांगप ही कसली संस्कृती कसलें राम राज्य. त्या रामाक मारलो पचलें आतां हाका करुया म्हणून अशें चिंतलां आसतलें ताणें. आनी हांव मागतां सरकारा कडेन चड करून गव्हर्नरा कडेन गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू वील गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दीस फेलो इमिजिएटली. हो स्वप्नेश शेल्लेकाराक जी धमकी दिल्या ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट जर करना जाल्यार सरकारचे डायरेक्ट इंटरफियरन्स आहा इन एवरी पॉलिटिकल दीस. नॉट ओन्ली दीस सरकार बॅक करता एक्टिविस्टांक अटॅक कर म्हणून. ही मोहीम जाल्ली आहा बीजेपीची अशें क्लियर कट जाता. हें सिद्ध जाता की आज बीजेपीचो एक डिझायन करून प्लॅन करून एक मोहीम चालयल्या फक्त सगळ्यांची तोंडां बंद करपाक. जो कोण उलयता जो कोण एक्टिविजम करता ताका न्हिदवप पयलो. आनी प्रॉमिनंट मनशाक मारिल्लो आहा दुसरो आतां स्वप्नेश शेल्लेकार ताका धमकी दिल्ली आहा. सो ती धमकी जर पचली ना आमी पळयता कंप्लेन ना. आतां ते पळय रामाचे मॅटरान ते म्हणटात की ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. स्वप्नेशाच्या मॅटरान कितें आहा कितें केलें पुलिसान खंय गेलो राहुल गुप्ता कितें जालें तांचें काय रावल्या कोणाची डायरेक्शनां घेवपाक कितें उलयतात रे. डायरेक्ट सरकाराचे पक्षाचे जे रुलींग पार्टी आहा ताजे रोल आहा मरे हातून. हाव कॅन यू डिनाय दॅट? पयलीं सांगलें कोण तो नायक तो आपलो सोयरो न्ही हाजो न्ही तो न्ही तो न्ही तें सांगलें. आतां हो कोण होय कोण न्ही हो तुमचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट न्ही. फोटो आयिल्ले आहा म्हाका धाडल्या कोणें ते फोटोचेर कोण दिसता तो तुमी नवेच काय म्हणून आतां नाटक कितें रे ते तुमी नवे केन्ना व्हरोन ते पयलींचें नाटक पयलीं. आतां पळय हें कितें होच मरे तो काय हो दुसरो बदलून बी आयला कितें रे. डायरेक्ट बाउन्सर जनता पार्टी जाल्ली आहा ही गोंयची बीजेपी म्हणल्यार बाउन्सर जनता पार्टी. आनी हे लोकांक धमक्यो दितात लोकांक मारतात तांकां जाय तें करूं येता म्हणटा. कितें म्हणल्यार आमचे कडेन नंबर आहा. सो आमी गोंय विकतें घेतलां. कितें विकतें घेतलां व्हरून घाटार विकपाक. हें आतां GMR जें करता तें ताजे कडेन पयशे खाल्या आनी ताच्या हातान सगळें पेडण्यात दिल्लें आहा जाय तें कर म्हणून. आनी पेडणेकार सुशेगाद म्हूण. आतां सुशेगाद ते ना तेय उठल्या आनी ते उठ्ठकर कितें जाता तें कळटलें तांकां. ती 48 आवर्साची जी डेडलायन तांणी दिल्या ती सरकाराक अशें जर दिसता की तें कांय करचें ना जाल्यार आमी तांकां बॅक करतले. तांचे भितर जागृताय हाडटले आनी तांकां तांचे अधिकारा खातीर झगडपाक कसलें जें बॅकींग जाय तें सगळें आमी दितलें.